प्रायव्हेट मायन्सांची 329 मायनिंग लिजां येता त्या मार्चांत सोंपतात. तातूंत गोंयची 184 नॉन ऑपरेटिव्ह मायनिंग लिजां आसात. लिजांची मुजत सोंपल्या उपरांत हालचाली करून जावचे ना. स्टील उद्देगाक कच्च्या मालाची पुरवण बंद जातली. आदींच अर्थवेवस्था खालावल्या आसतना रियल इस्टेट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर उद्देग संकटात सांपडटलो म्हूण फिमीची सरकाराक सादूरकायेची शिटकावणी. मात अजून सरकाराचो खंय जाय तसो रिस्पॉन्स ना. फिमी प्रयास करता की मार्च 2020 जे मायनी बंद पडपाक आसा, जवळ जवळ 350 मायनी ऑल ओवर इंडिया ती बंद पडपाक आसा. आनी ते जर बंद पडले जाल्यार ताजे ऑल्टरनेट चलोवपाक कांयच मेकॅनिझम अजून जावंक ना. पूण आमी अशें सरकाराक सांगलां की सद्या कितें तरी एक 10 वर्सां एक्सटेंशन करा आनी एक वेवस्थीत पॉलिसी काडा जी तुमचे सारकें उरतलें आनी सुप्रीम कोर्टाकूय मान्य जातलें आनी एनवायरमेंटलिस्टाकूय मान्य जातलें, कित्याक तांचोय ओपिनियन आतां कावंट करता. सो आमी मेळत आसा, जे आमचे मंत्री मंडळ आसा, एम्पावर्ड मिनिस्टर्स आसा, पूण अनफॉर्च्युनेटली आमकां कांयच असो क्लियर सिग्नल मेळना. प्रत्येक मिनिस्टर जेन्ना आमी मेळटा तेन्ना म्हणटा हय हय करया करया करूंक जाय, आमी जाणा की हें प्रॉब्लेम जातलें. पूण अशें कांयच स्टेप अशें घेतलेलें अशें दिसना म्हाका. आतां फुडें कितें फुडार कसो आसा म्हाका दिसता इट इज गोइंग टू बी बीग प्रॉब्लेम. गोंयांत मायनिंग बंदी. हांगा आसात ती चडशी मायनिंग लिजां चडश्यो नॉन ऑपरेटिव्ह. 184 लिजांची मुजत मार्चांत सोंपता. केंद्राचो निर्णय खंय त्या आदींच जावंक जाय. ते एक्सपोर्ट ते विसरूच. नेट आमी इम्पोर्टर जाल्या फॉर 20 लाख टन्स. पूण आमची फॉरेन एक्सचेंज कितकी गेली अर्निंग. आयज डॉलर खंय पावला, 70चेर पावला. गोंयांत जी परिस्थिती जाला ते सगळ्यांक खबर आसा, आनी उलोवपाची गरजूच ना. सो हे येदे व्हडले मिनिस्टर काश्मीर इशू सुद्दां सॉल्व केलो, एक बारीकसो आमचो इशू कित्याक सॉल्व करूंक शकना, कांयच आमकां कळना. गोंयचे आतां आमच्या CMन सांगलां आपूण कितें तरी फॉर्मुला काडटा आनी म्हाका उमेद आसा आनी तो सांगता तशें करता जनरली. पूण आतां पळोवया कितें तो सोल्युशन काडूंक शकता. कित्याक गोंयचो जमीन अखंड एक्सपोर्ट जातालो, ताका लागून फॉरेन एक्सचेंज भरपूर आमची येणावळ आशिल्ली, ती आतां जाल्या बंद. तो बाबडो म्हाका दिसता तोय स्ट्रगल करता, पूण म्हाका दिसता कितें तरी रोड ब्लॉक असो आसा की आपली सुद्दां शक्ती घालून ताका वाट मेळना. भारतांत स्टिलाची वाडटी मागणी मतींत धरून लोखंडां मीन निर्गत जावचें न्ही म्हूण मायन्स मंत्रालयाचे यत्न चल्ल्यात. गोंयांत कॅप्टिव्ह मायन्स चडश्यो नाच. गोंयचे मीन कमी ग्रेडीचे आनी निर्गत लायक आशिल्ल्यान केंद्रान व्हडलोसो इंट्रॅस्टूय दाखयल्लो ना. 2 वर्सां जालीं. दीस म्हयने दुखलप चल्ला. प्रकरण 5 म्हयन्यांचेर तेंकलां. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळयकार.